Instead of paying a bill of about 2,000 rupees a month with running my ACs and fridge and everything, right now it's almost zero. It's high time we all have to start thinking of using this type of energy. We cannot depend on the government or on someone else. I think everybody should go for this. And everybody has to go and everybody will go for solar. या सगळ्या लोकांनी जर इले कंट्रीब्यूट केले जाल्यार ह्यो गोष्टी आमकां बऱ्याक पडटले फुडाराक आनी वी कॅन बी वन ऑफ द ग्रीन स्टेट्स ऑफ द कंट्री. वेल आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोवा डजंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आमकां इलेक्ट्रिसिटी येता ती भायरच्या राज्यांतल्यान. मेजर ग्रीड जो येता आमकां दॅट इज फ्रॉम कोल्हापूर. बट ह्या एंटायर सिच्युएशना खातीर जर आमी पळयत जाल्यार ऑब्वियसली देर इज अ लॉट ऑफ पावर लॉसीस म्हणा किंवा लॉट ऑफ चॅलेंजीस दॅट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑर द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द स्टेट सफर. आमी बरेचदा उलयता की अपग्रेडेशन करपाक जाय. तमनार सारकी लायन जी येता ताजेर आमी पळयलां की खूब चर्चा जाता, ऑपोजिशन जाता. बट हे सगळें करतले आनी इंडस्ट्री सर्वायव करतले आनी लोकल पॉप्युलेशनाक जर आमकां इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक जाय अनइंटरप्टेड जाल्यार आमकां काही वेगळे चॅलेंजीस वेगळे दिशेन पळोवचे पडटले. सरकार ऑब्वियसली प्रमोट करता इन टर्म्स ऑफ सोलर म्हणा किंवा रिन्युएबल एनर्जी. ह्या सोलर एनर्जीचेर आमी आयज फोकस करता आनी जाणून काही ऑब्वियसली वेगवेगळ्या लोकां कडेन आमी मेळटले, वेदर इट इज कमर्शियल आसा, वेदर इट इज पर्सनल जे आमी यूज करता इलेक्ट्रिसिटी, वेगवेगळ्या लोकां कडेन आमी मेळटले आनी जाणून घेवपाक प्रयत्न करतले की कॅन वी लिव ऑफ ग्रीड, म्हणजे आमी सोलर एनर्जीचेर रावूंक शकता. आनी मोर इम्पॉर्टंटली जे आमी आमच्या गोवाचें क्लायमेट पळयता, वेदर इट इज समर पळया किंवा विंटर पळया किंवा मॉन्सून जे आतां सद्या आसा, ह्या अशा परिस्थितीन अशा वेदरान सुद्दां आमकां सोलर पावर मेळोन आमी सस्टेन जावं शकता काय हें जाणून घेवपा खातीर आयज म्हाजे पयले गॅस्ट जे आसा ते आवर्जून एका सोलर जे तेंचे कडेन आसा तांचे कडेन हांव मुद्दाम आवर्जून येयला आनी जाणून घेवपाक की हे सगळे म्हाजे जे प्रश्न आसा आनी तुमचे जे प्रश्न आसा तेचे उत्तरां घेवपाक हांव मुद्दाम आवर्जून हांगासर येयला. आनी आमच्या बरोबर आसा अनिल बाब लोबो. Sir, it's always pleasure to come out of the studio and interact. First of all, we are speaking on solar and renewable energy that we have. Now, you have been having this solar panel and solar grid that you have, and obviously you are living an off-grid living. How important it is for you, for people to go for a renewable source of energy? It's quite simple. It's very straightforward. So once you install the solar panel here, you are living off grid. That means you don't have to rely on government supply. And the best of all, it's almost free. Once you install the solar system, you don't have any monthly charges or annual fees. And it's a low cost system. 25 years the solar panel lasts. So it's quite economical, and it's great for the environment too, because you're not polluting. You're not having diesel fuels or generators or any other sources. So we're living a green life and a cheap life, inexpensive. Okay, just for my viewers to understand, when we say solar, obviously there is a cost involved to it when you want to install. One. Secondly, can we live in Goan climate? Can we live completely? Now you are an example because you are completely living off grid. तुमच्याकडे खंयच electric connection ना. So can we, is living possible, sustainable living that we say? Yes, it is. In fact, you don't sacrifice anything. In my house, I have 2 air conditioners, I have a fridge, I have a washing machine, and I have all my gadgets, my lights, my fans. I'm not compromising on anything. We can live off grid and live quite comfortably. Also, important is the cost. Now, how do you evaluate your requirement vis-a-vis the cost that is required for installation? Now, you brought up a very good thing. The one-time cost, the initial cost is quite high. But think of it this way. How much does it cost for you to buy a new car? This is the cost of a new car. If you go and buy a low-end car, it will be about 5 to 7 lakhs, at the most 10 lakhs. So think of it as a one-time investment, but unlike a car which has to be changed every 5 to 7 years, this system will last you 25 years. And unlike a car which needs to go and get repairs and maintenance and so forth, there's hardly any maintenance here. As long as you design the system properly and it's installed professionally, you can sit back, relax and be comfortable. If we speak about a normal house with maybe 4 individuals or maybe 6 individuals, a normal maybe 2 BHK kind of a house, what is the requirement and what is the cost involved in it? A typical cost for a
a family of 4, 2 adults and 2 children, we're looking at a one-time investment cost of anything between 5 to 7 lakhs and an operating cost which is negligible. You're talking about the only thing that you might have to change is your batteries every couple of, every 5, 7 years. Depends on how well you have designed the system. And that's about it. Okay, very important question is obviously government propagate करता की तुम्ही renewable energy कडे चला. Obviously government of Goa has this 50% subsidy. What people should come get motivated and obviously go for a renewable source of energy. म्हाका एक सांगा, you are a classic example. You said I don't want to get into that subsidy thing. Correct. But you are a passionate solar guy. You said let me bear the entire cost. Correct. And I want to go ahead with this source of energy. The benefits of subsidy is there, no doubt, and the government does give subsidy. But I didn't want to go through the procedure of filling in forms, going to the office and getting all the subsidies. I decided to go off-grid, no subsidy, get the contractor, install the system, and live peacefully thereafter. And that's what I tell everyone. Why do you want to wait for government benefits when you can get the benefits irrespective of the government support? What is that one message that you would like to give to all the viewers watching this program and maybe living a minimalistic life with renewable energy at place? Great. What I will tell you is when you go solar, you don't have to worry about frequent power cuts, which is something that unfortunately we have in Goa. Second thing, you don't have to worry about voltage fluctuating and damaging your equipment. I have a lot of stabilizers, voltage stabilizers that I can give to people who need them. And finally, the most important thing, my cost is very low. Instead of paying a bill of about 2,000 rupees a month with running my ACs and fridge and everything, right now it's almost zero. And if you design it properly and if you design it professionally, it's trouble-free for the next couple of years, at least for the next decade or more. So I encourage everyone, look into investing into solar energy. In the long run, you save Goa remains green, and you save your wallet so that you have the money to spend on other things and other benefits. Okay. I hope that's convincing to you. Pleasure it was, Anil Bab. Thank you very much for joining. And obviously, म्हाका दिसता माझ्या viewers जे कितें questions आसा in terms of adopting this new source of energy, obviously there is a lot of awareness, but म्हाका दिसता खंय तरी प्रत्येक घरान you have to go for a renewable source. One, because of the cost that is involved, or regular operational cost जे खूप कमी जाता as compared to electricity bill. And दूसरे, I think you are doing your bit for the environment to make this planet a little more greener in our initiative. Thank you very much. Pleasure it was. Thank you, sir. आम्ही पहिल्या भागान पळयले रेजिडेन्शियल युजीस कशे आसा इन टर्म्स ऑफ सोलर. आम्ही बरेचदा सोलर एनर्जी आयकता, रिन्युएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आयकता, बट हे सगळे खंय तरी आयकण्या पुरते मर्यादित न उरता आमी डे टू डे लायफान इम्प्लिमेंट करपाक जाय. रेजिडेन्शियल एंटरप्रायजान आमी पळयता, कॉम्प्लेक्सिसान पळयता, पीपल आर मुवींग टू दीस लायफस्टायल. बट कॅन कमर्शियल एंटरप्रायज सस्टेन लिव विथ दिस कायंड ऑफ अ मॉडल? आणि हे जाणून घेवपाक चड आसा आमच्या बरोबर महेंद्र आल्वारेस बाब, जे ओनर आसा बिग फूट लोटली, आणि मोर इम्पॉर्टंटली जे टुरिजम सेक्टरान तांचें काम आसा. म्हाका दिसता वेगळें तांकां कोणाक सांगपाची गरज ना. लोक हांगासर खूब जाण हांगासर येता गोंय पळोवपाक, गोंयची लायफस्टायल पळोवपाक, आणि ते हांगासर वेगळे एक लायफस्टायलूय तांकां दाखोवपाक सोदता इज द रिन्युएबल ऑर द ग्रीन एनर्जी. सर, वेलकम टू द शो. बेसिकली पयलीं आमी कितें आशिल्लें, मॅन लिव्ड विथ नेचर. Whatever was around, he made use of it. By slowly it went to the machines and different other equipment or modernization म्हणटा तशें. आतां परत we are trying to live with whatever is useful. Let's take for example the solar energy. Now we have a lot of abundant sun, so we can use that and produce electricity. So now we have put up these panels not only to use the power for us, but to show people that we can do this and save a lot of environment, save a lot of money on electricity, and help the government to reduce power being brought from others. So this is one which we are trying to do. And now the green, that is the in thing. So here it is. So to say, we are producing, we are doing, and it is a very simple method which people can see and adopt it.
ओके बरेचदा आमी म्हणटा की सस्टेनेबिलिटी असे व्हडले व्हडले शब्द आयकता आमी आय अंडरस्टँड बीग फूड टोटली प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन टर्म्स ऑफ युजींग दीस सस्टेनेबल मॉडल अँड ऑल्सो एड्युकेटींग पीपल ते मागीर गोंयकार जावं किंवा टुरिस्ट जावं म्हाका तुमकां एक विचारूंक जाय की तुमी हो सस्टेनेबल मॉडल जेन्ना पळयता वेदर इट इज सोलर म्हणा किंवा वेदर इट इज वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणा वेदर इट इज विंड एनर्जी म्हणा ऑर मे बी यू नो फ्रॉम कंपोस्ट गिवींग बॅक टू द नेचर हे सगळे इनिशिएटीव बीग फूड लोटली कशे पळयता आमी सगळे हे लोकांक दाखयल्या आतां भितर सरतना एक बोर्ड आसा दाखोवपाक उदक ड्रेनाचें कशें फिल्टर करून तेंच झाडांक यूज करपाक जाय मागीर फुडें वतकीर वॉटर हार्वेस्टिंग आमी हांगा व्हड पीठ मारल्या आनी हें सगळें दोंगराचें उदक येता तितलें भितर घालतात द वॉटर वीच वी पंप आवट नाव इट गोज बॅक पयलीं 1-2 वर्सां आमकां कांयच ताजो इफेक्ट येवना मागीर बांयो शेजाराक आसा त्यो सुकनाशिल्ल्यो वयर सरत आसात आनी आतां पावसान पळयत जाल्यार उदक सारकें लेवल वयर येता सो वॉट वी हॅव डन हियर द ripple effect is with all the wells around the place. It is impacting community. Yeah. Then we had a restaurant, which the garbage which we threw out, we put it in the gobar gas. We started that and we were cooking on that gobar gas. But now it is functioning, but not at that level because we don't have much of tourists coming and secondly, no much waste. Yeah. So that also is displayed for people. Then again, the dry leaves and all what is there, instead of just burning it out and increasing the carbon, we put it in a pit and with a little cow dung, we make it compost. Nice. We either give it to people or it has been used by us. Nice. Okay, in terms of solar energy, म्हाका विचारूंक जाय की obviously government is trying its best, whether it is residential complexes असो किंवा commercial enterprise असो, government is doing its best pushing it. When it is residential enterprise, they give you 50% concession on the entire thing. When it comes to commercial, Maka, I want to understand what is the concession or maybe the discount or the subsidy that they give to promote people to go for solar. Yeah, I won't be able to give the exact thing, but they have already given and we have received. So the question is, it is not the government is just talking, they have done something and they have given us. Now this helps us, okay, we have already got maybe 12 or 14 panels. Should we put up more and produce more power and give it to the grid? So these questions come in once there is a little support and little help from someone else or the government. So this is a very good initiative which people have to avail and they can do save a lot of this on electricity. माझो लास्ट प्रश्न इज गोंयकार सगळे जाण पळयता तुमकां कितें म्हणून दिसता वेन यू हॅव अ कमर्शियल एंटरप्रायज लायक अ बीग फूड लोटली वीच केटर्स टू टुरिस्ट किंवा आनीक वेगळो कसलो कमर्शियल एंटरप्रायज आसा वेदर इट इज इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट डेट दे हॅव तुमकां तुमच्या वांगड्यांक कितें सांगिनशें दिसता सो दॅट दे मूव शिफ्ट टू सोलर वेदर इट इज डिरेक्टली ऑफ ग्रीड ऑर वेदर इट इज हायब्रीड मॉडल The question is, it's high time we all have to start thinking of using this type of energy. We cannot depend on the government or on someone else. Whatever we can do, we have to do just to make this world a better place. Yeah. Okay. Simple thing, plant little plants in your verandas if you are staying in the flats. So if these things you keep doing, definitely it's going to be a very good place. आणि जे तुमचे आता पळयणारे आसा वांगडी आसा तुमचे जे हू आर इन द इंडस्ट्री मे बी टुरिझम ऑर अदर इंडस्ट्री एकूच विचारपाक सोदता की कॅन यू सस्टेन सर्वायव ऑन कंप्लीट सोलर एनर्जी Definitely. You can. If you have planned up your things and if you produce that much, you can survive on the solar energy. ओके Because earlier the rain was always, but now rain is there and there is the sun, which the energy is always moving around. So you are happy with the solar initiative that you have gone and put up solar panels and you have moved your electrical requirement to solar Yeah. consumption. In fact, we are producing a little more than what we are consuming. Okay. So that is also imbust. Okay. Mahendra, it was pleasure talking to you. The kind of work you're doing in tourism sector is commendable. आणि म्हाका दिसता जशें the world is opening. I think tourist आता आमकां थोडे दिसता अशेंच फुडें हांगा लोकांनी येवचें आणि मोर इम्पॉर्टंटली तुमी फक्त गोंयकारपणूच दाखयना लोकांक
लायफस्टायल दाखयना तर म्हाका दिसता ती नवी लायफस्टायल आसा जे पीपल शूड इनकॉपरेट इन दियर लायफ वेदर इट इज सोलर ऑर अदर रिन्युएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. आय थिंक ते एक्चुअली हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स करता हांगासर अँड वेन दे ट्रॅवल बॅक टू देअर होम प्लेस आय थिंक दे विल बी मच मोर मोटिवेटेड टू गो टू दिस पर्टिक्युलर मॉडल अँड implement in their daily lifestyle. Pleasure it was. Thank you very much. Pleasure. वेलकम. रेजिडेन्शियल आणि कमर्शियल स्पेस पळयतकूच हांव आवर्जून येयला अशा एका व्यक्तिमत्वा कडेन ज्यांचे सोलराचेर खूब प्रेम आसा मोर इम्पॉर्टंटली आनी ताणें एक वेगळो एक कितें डू इट युअर सेल्फ जाका म्हणटा जुगाड जाका आमी इंडियन म्हणटा ते केला आनी हो तांचो प्रयत्न आसा की गांवगिऱ्या वाठारांत जे भुरगीं आसा किंवा जी घरां आसा जांकां लायटीचे सोर्स ना आसा जाल्यार तो कन्सिस्टंट नासता हाज्या खातीर काम करपा खातीर तांच्यांनी एक वेगळो उपक्रम केला आनी डू इट युअर सेल्फच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी एक वेगळो प्रोसेस तयार केला. हाज्या बद्दल चड जाणून घेवपा खातीर आवर्जून हांव आयला मुकुंद राज मुद्राज हांच्या कडेन. सर देव बरें करूं तुमी वेळात वेळ काडून आमकां हो टायम दिलो आनी जशे आमचे कार्यक्रम आसा हो ऑन सोलर अवेरनेस. हांवें रेजिडेन्शियल रिक्वायरमेंट पयली वेगवेगळे जे पद्दती आसा त्यो पळयल्यो कमर्शियल स्पेसीन पळयलें आतां तुमकां आवर्जून मेळटा इज बिकॉज तुमच्या कडेन एक वेगळो उपक्रम आसा आनी तो कितें हो आमकां म्हाका दिसता व्ह्युअर्सांक ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान तुमी सांगचो. आयज सोलर इन्स्टॉलेशन किंवा सोलर पॅनल्स म्हणून की एक तकलेन एक मायंडसेटान एक पिक्चर तयार जाता की व्हडली पॅनलां व्हडले इन्वर्टर जशे हे पळया आतां हो जर तुमी पॅनलां पळोवशा हे एक रेग्युलर जे कमर्शियल सेलर्स विकता एक फूल सिस्टम येता वो ताका इन्वर्टर येता ही बॅटरी येता पूण ह्या सगळ्या सेटअपाचो एक बेजीक ड्रॉबॅक कितें आसता की ही सिस्टम खूब एक्सपेन्सीव आनी दुसरी सिस्टम एक कितें आसता की ही स्केलेबल नासता. आतां तुमी एक सिस्टम घेतली की वो पॅनलां ह्या इन्वर्टराक माहीत जालें ही बॅटरी ह्या इन्वर्टराक माहीत जालें सो अपस्केल तुमकां करपाक डिफिकल्ट आसता. आतां ह्या सिस्टमाचो खर्च ऑलमोस्ट म्हाका एक 52,000 रुपया जालो पूण आतां आमी गांवां खेड्या कडेन विचार पळयत आनी विचार करीत आयज प्रॉब्लेम कितें जालो लॉकडावन सुरू जाल्ल्यान आनीक सगळें आतां शिक्षण घरा कडेन जाल्ल्या कारणान लायट घरा आसप आनी एस्पेशली सांजची ही खूब गरजेची जाली की दिसभर भुरग्यां ऑनलायन आसता आनी मागीर बुक्स किंवा स्टडी करपाचो टायम तांचो सांजचो. आतां गांवां खेड्यांनी एक तर लायट अजिबातूच नासता किंवा इरेटीक आसता किंवा वोल्टेज इतली कमी आसता की त्यो तांकां धड ते शिकूंक मेळना. आतां पेरंट्सांनी कितें करपाचें सपोज तांचो मोबायल डावन जालो रातचें तांचें स्टडी मटेरियल ना चार्ज करपाक लायट ना आतां इन्वर्टर घालतले किंवा सोलर घालतले 50-60 हजार पेरंट्सांक परवडना. सो हांवें कितें हाजेर विचार केलो आनी खूब स्टडी केली आनी ऑनलायन सोदून पळय जाल्यार सामकी सवाय पॅनलां मेळटात सामके सवाय हें मेळटा हें एक्झॅक्टली एका डू इट युअर सेल्फ म्हणूंक शकना कित्याक हे सगळ्यो ब्रँडेड प्रॉडक्ट्स आनी ह्यो गूड क्वॉलिटी प्रॉडक्ट्स. सो हे आतां तुमी पळया हांगा आतां म्हाजे कडेन एक पॅनल आसा हे हांवें स्वताच फक्त हे केबल टायज घेवन आनी हो म्हजे कडेन एक केसिंगाचो कुडको आसलो हो घेवन फक्त हें बांदलां. हाजे बरोबर लागता एक चार्ज कंट्रोलर जो फक्त बॅटरीक पॅनलांतल्यान बॅटरी चार्ज करपाचें काम करता. हाजो कॉस्ट सुरू जाता 400 रुपया 375 रुपया इनफॅक्ट आनी ताजे बरोबर तुमी मिनिमम एक 700 रुपयाची UPSची बॅटरी घेवन तुमकां एक आनी असल्यो जर LED लायट्स लायल्यो जाल्यार एक 4-5 वरांचे तुमकां बॅकअप सहज मेळटा. ह्या लायटीचो कॉस्ट 110-120 रुपया. तुमकां आनीक मातशे ब्रायट जाय ह्यो लायटी मेळटा. ह्यो सगळ्यो ऑनलायन अवेलेबल आसा ह्यो 70-80 रुपयाचे बल्ब हे 12 वोल्ट DC बल्ब आनी हाज्या बरोबर आतां तुमी बॅटरी तुमकां जर आनीक इल्लो बॅकअप जाय जाल्यार तुमकां जाय ते बॅटरी ही बॅटरी घालूंक शकता ही बॅटरी हाजी किंमत सामकी कमी ही बॅटरी पडटा 2,800 रुपया. ह्या 2,800 रुपयाच्या बॅटरीन तुमकां 12 वरांचो बॅकअप मेळटा असल्यो 4 लायटी लावन. सो कमीत कमी किमान एक 3,000च्या भितर पेरंट्स आपल्या भुरग्यां खातीर लायटीची वेवस्था करूंक शकता आनी सगळ्यांत म्हत्वाची बाब म्हणजे हाका एक मोबायल चार्जिंग पोर्ट आसा. सो हे मोबायल चार्जिंग हाजेर जावंक शकता. सो सामके कमी खर्चान गांव खेड्यांनी खंय आनी जे लोक पळय आतां अजुनूय थोडे लोक केरोसिनचे दिवे वापरता किंवा ऑल्टरनेटीव कितें जनरेटर वापरता तांच्या खातीर हें अत्यंत अफोर्डेबल आनी हाजो सगळ्यांत मोठो दुसरो कितें फायदो आसा की हें सगळें म्हाका फिट करप एकूच टूल लागला तें हें हाका व्हडले ज्ञानाची गरज ना हाका टॅक्निकल स्किल्साची गरज ना हाजेर प्रत्येक गोश्ट पिक्टोरियली डिपिक्ट केल्ली आसा आनी युट्यूबाचेर भल्लले आसा व्हिडियो हे कशें लावपाचें.
सो ज्या मनसो एक स्क्रूड्रायव्हर घेऊन जर इतकें काम करूंक शकलेलो मनीस आसा तो 15 कितें 20 मिनटां भितर हे सेटअप लावंक शकता. इतलें सोंपें, स्वता करा, कमी खर्चान करा, कोणाचेर डिपेंडंट ना, सर्वीस प्रत्येक गोष्टीची ऑनलायन मेळटा, प्रत्येकाचे कॉल सेंटराचेर सर्वीस मेळटा आनी खंयची वस्तू मेळ्ळी आनी सर्वीस मेळ्ळी ना 300 रुपयाची वस्तू भायर मारून घे. सो कॉस्ट इफेक्टीव सगळ्याच बाबतींत. ओके, तुमकां दिसता गोंय कॅन बी आमी आतां सरकार प्रयत्न करता, लोकांनी मदीं अवेरनेस आसा इन टर्म्स ऑफ सोलर कन्जम्पशन. तुमकां दिसता की देर इज अ गूड फ्युचर फॉर गोवन पीपल गोवा आणि आख्खो आमचो देश आणि आख्खे जगान सोलर इज ऑन द मूव अशें म्हणटात. आतां जे हॉट थिंग आतां आमचे माननीय मुख्यमंत्री सरान सुद्दां रुरल इलेक्ट्रिफिकेशनाचेर जो जोर दिला आणि आमी इतले आतां एक स्कीम तयार करता, हाज्या भितर हे खूब फुडें वचपाचें आसा. प्रायसीस देंवता एका टायमार. आतां एक्चुअली PV किंवा फोटोवोल्टेक सेलची संकल्पना आयची न्ही ती 1960 इन्व्हेंट जाल्ली. आयज 80 वर्सां जालीं. पूण त्या 80 वर्सांनी पयलीं फक्त ते सॅटेलायटांक वापरताले पावर दिवपाक. पूण हळू हळू आमचे ते आतां ग्रिलाचेर पावले. कोट्यावयल्यान लाखांचेर आयले, लाखांवयल्यान हजार आयले, शेकड्यांचेर आयली. आनी थोडो जर हाजो मुवमेंट वाडत, सेल वाडत जाल्यार हाजो प्रायस आनीकूय देंवतलो. आनी हें फुडें वचपाचें आसा. आतां नॉर्मल तुमी पळया, ही एक सिस्टम आसा 50,000ची. हाका ऑल्टरनेटीव आतां पर्यंत कितें आसलें? जनरेटर तसो एक एडवांटेज कितें आसलो लोकांचो की लायट ना, बटन दामली की लायट मेळटा असो एक समजूत. पूण ताजे फुडें प्रॉब्लेम कितें आसा? फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोल. आयज 100 रुपया क्रॉस जाले काही जाग्यांनी, गोंयांत 100 रुपया टच जाला. दुसरें ते पेट्रोल पंपावयल्यान पेट्रोल हाडप हें रिस्की. तिसरें कितें आसता की प्रत्येक खेपे तें मॉनिटर करचें पडटा. तुमी वापरलो 2 वरां पेट्रोल कितलें आसा काय जर ते लक्ष दिलें ना जाल्यार मागीर तें पेट्रोल ना जाय तेन्ना तुमकां तो मेळना. धुंवर, प्रदूशण. शेजारी बोवाळ घालता की तुमच्या घरा तुमी जनरेटर लायला कित्याक ते धाकटे सायलंटान येना. ताची सर्वीस दर 6 म्हयन्यान ताका ऑयल चेंज करूंक जाय. ते ऑयल चेंज करून तुमी तो उखलून व्हरूंक जाय गाडयेन घालून. वजन आसता तें 70-80 किलोचें उखलूंक जायना. आणि सगळ्यात मोठें डिफरन्स ह्या दोन गोष्टी मदीं दोन. एक तर कॉस्ट. जनरेटर 1 लाखा सकयल येना. हें तुमी आतां पळयलां 3-3.5 हजारान जाता. आणि दुसरें म्हत्वाचें, लायट आसतना सुद्दां हें काम करून तुमचे पयशे वाचयता. ताका फ्युएल लागना, ताका कांयच लागना. इवन लायट आसतना सुद्दां तुमी ही लायट बरें वत आसा जाल्यार ही लायट वापरून तुमी फॅन चलोवंक शकता. वेरस जनरेटरान ते तुमकां हें प्रोविजन दिना. आणि हें जर तुमी ही 50,000ची सिस्टम सुद्दां वेवस्थीत जर ज्युडिशियसली वापरली जाल्यार 5 वर्सान तुमचे कॉस्ट रिकवर जाता. आणि दुसरें एक म्हत्वाचें कितें आसा, ही सिस्टम तशी टू सम एक्सटेंट स्केलेबल आसाच. टेक्नॉलॉजी डेव्हलप जाता. पॅनलाची एफिशियन्सी पयलीं 7% आसली, आतां ती 17 जाल्या, ती हळूहळू 24-27. सो एक पॅनल तुमी रिप्लेस करून तुमी कमी स्पेसीन एफिशियन्सी वाडोवंक शकता किंवा आसा त्या स्पेसीन तुमचें चड हें वाडटा. सो स्केलेबिलिटी टेक्नॉलॉजी जशी फुडें वता तसो तुमकां फक्त ते बेनिफिट्स दिता. ड्रॉबॅक कांयच ना. आयच्या सारकें कितें आसा, बॅटरी म्हणटात एक लिमिटेड लायफ आसा, पूण ती टेक्नॉलॉजी वाडटा. आतां लेड एसीड बॅटरी, हाजे फुडें येता ती लिथियम आयन फॉस्फेट आयली, ती आतां 10 वर्सां चलता. प्रायस ताजो देंवता. 40 हजारान स्टार्ट जाल्ली, आज 20,000 जाल्या. मे बी आनीक 10 जातली, 12 जातली. सो एज टेक्नॉलॉजी प्रोग्रेसीव. आनी एक म्हत्वाची बाब कितें आसा, सपोज आय कॅन अफोर्ड टू हॅव इलेक्ट्रिसिटी, म्हजे कडेन AC आसा, सगळी आसा, हांव जोडटां, हांव पयशे मोडटां, बील भरतां, पूण म्हज्या देशाक तें परवडटा. कित्याक आमचे कडेन सदांच आतां सपोज पावस कमी जालो, हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी कमी जाली की देशान आमचे एनर्जी शॉर्टेज क्रिएट जाता. इंडस्ट्रीक हें कमी मेळटा, शेतांक पंप लावपाक लायट कमी पडटा. सो इन दीस हांवें एक बेश्टें बेजीक कॅल्क्युलेशन केलें. सपोज हांवें एक 300 वॅट पावर एक दिसाक वाचयलो आनी अशें 1000 लोकांनी जर हें सोलर घालें जाल्यार 3 लाख वॅट्स जाता. म्हणजे 3 लाख वॅट्स जर आमी रिलीज केले ते खंय मेळटा? ते एग्रीकल्चराक वापरूंक मेळटा, इंडस्ट्रीक वापरूंक मेळटा. देश फुडें वता आमचो. डिपेंडन्स कमी जाता. फॉसील फ्युएलांचे आमचे डिपेंडन्स कमी जाता. सो इन एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आय थिंक एवरीबडी शूड गो फॉर सोलर. अँड एवरीबडी हॅज टू गो अँड एवरीबडी वील गो फॉर सोलर. सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही इतके वेगळो एक अप्रोच दिलो जो म्हाका दिसता लोक गांवांत आसा जे लायटीक तळमळटा, इरेटीक लायट जे फ्लक्च्युएशन्स म्हणटा आमी ताका तळमळटा. म्हाका दिसता दीस वील गिव अ सोल्युशन. एस्पेशली जर फ्युचर आमचो स्ट्रॉंग करपाक जाल्यार भुरग्यांक ते म्हाका दिसता तांकां सक्षम करतले आनी फुडाराक तांकां उपयोगी पडटले.
थिंक इट इज नाव टायम की गव्हर्मेंटाची इनिशिएटिव्ह आसा गव्हर्मेंटान हाजेर आन्सर करचें आनी आमच्या बरोबर आसा निलेश काब्राल बाब पॉवर मिनिस्टर फॉर द स्टेट. सर थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही वेळात वेळ काढून आमकां टायम दिलो. गरजेची गोष्ट आसा की सोलर लोकांनी वचचें. आमी म्हणटा पॉवर रिक्वायरमेंट्स खूब कमी आसा, डिस्ट्रिब्युशन जें आसा तेका चॅलेंजीस आसा. हे सगळे जेन्ना आमी प्रॉब्लेम्स पळयता तेन्ना सोलर आमकां कशी मदत करूं शकता आनी सरकाराचे कितें फुडाकार घेता? आमी जेन्ना सोलर पॉलिसी केली आनी लोकांक आमी घरा कडेन रूफ टॉपर जो रूफ आसा तो ब्लँकूच आसता, कोणाक यूजूच जायना. सो तेका सोलर पॅनल जर घातले 50% सबसिडी आमी दिवपाक थारायिल्ले आसा आनी खूब लोकांनी तुमी पळयलां आज की हे लोक ऑल आर सॅटिस्फायड हॅप्पी ऑफ डुईंग आनी तांकां रेवन्यू जनरेट जाता. सो हांव लोकां कडेन गोंयचे जनते कडेन मागता की जे सिस्टमा भितर तुमी सगळ्यांनी रूफ टॉप सोलर घालचो, कित्याक ताका 50% सबसिडी आमी दिता. तुम्ही जे 100 रुपया मोडले आनी आमची एमपॅनल रेट आसा ते भितर 50 रुपीज तुमकां परतून मेळटा 6 म्हयन्या नंतर. सो आय थिंक इट्स अ व्हेरी गुड स्कीम आनी देशान खंयच ही स्कीम ना. सो तुमी सगळ्यांनी लोकांनी करची अशी विनंती करता. दुसरो फायदो कितें जाता की तुमी गोंयच्या सरकाराक जो लोड येता जो भायलो पावर हाडपाक तो इल्लोसो कमी जाता, कित्याक तुमी स्वता पावर जनरेट जाता गोंयच्या हेका. आनी हें करता तेन्ना विशय एकूच की एकटो गोंयचो सरकार हे सगळें करूं शकना, पूण लोकांनी जो सरकार लोकांचो सरकार आमी आसा हे सगळे लोकांनी जर इल्लें कंट्रिब्यूट केलें जाल्यार ह्यो गोश्टी आमकां बऱ्याक पडटल्यो फुडाराक आनी वी कॅन बी वन ऑफ द ग्रीन स्टेट्स ऑफ द कंट्री. सो दिसता म्हाका तुमी सगळ्यांनी सोलर रूफ टॉप हो घालचो असो हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता. सर लोकांचे बरेचदा एप्रेशन्स असतात की एक्सपेन्सिव्ह आसा टेक्नॉलॉजी. ऑब्वियसली नो डाऊट सरकार 50% सबसिडी त्याच्या नंतर दिता, बट इनिशियली जेन्ना तुम्ही वता तेन्ना कॉस्ट चड आसता. ओवर दीस कोर्स ऑफ टायम फाटली आमी इतकी वर्सां पळयलें की टेक्नॉलॉजी जशी जशी इवॉल्व जाता तसो तसो कॉस्टूय कमी जाता. ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता लोकांनी मास स्केल परचेस करून सोलरा कडेन वचून हो कॉस्ट आनीक देंवोंक शकता. हय करूं शकता. अशी बेसिकली आमचे एमपॅनल वेंडर आसता आनी एमपॅनल वेंडरां कडेन तेणी डिस्कशन कोणाक जाय ते कडेन करूंक शकता. दे कॅन बार्गेन फॉर ब्रिंगींग द रेट्स डावन. रेट्स हॅव कम डावन एंड फ्रॉम दॅट सिस्टम वी गिव 50% सबसिडी. सो देर इज नथींग रॉंग इन जे एमपॅनल लेटर तूं हेका आपय तेका आपय कोणाकूय आपय, तुका बरो दिसता आवडटा तो रेट बरो दिता तेका तुमी करूं शकता. सो आय थिंक यू शूड गो एड आनी तुमी करपाक जाय अशें म्हाका विनंती करता. इवन दो थिंग्स हॅव चेंज्ड वी आर गोइंग टू कम विथ न्यू थिंग्स, बट रायट नाव इफ दे स्टार्ट वी कॅन इनकॉर्पोरेट न्यू आयडियाज विदीन दॅट सिस्टम. सो अशें करचें अशें दिसता म्हाका तुमी लोकांनी सगळ्यांनी. हे असले पॉवर मिनिस्टर फॉर द स्टेट निलेश काब्राल उलयताले इन टर्म्स ऑफ ग्रीन एनर्जी आणि सोलर एनर्जी. म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक आत्मनिर्भरूय करतली, घरांक निर्भर करतली. मोर इम्पॉर्टंटली आमी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान पळयलें की कमर्शियल यूजूय पळयलो आनी ताजो ऑब्वियसली रेजिडेन्शियल युजा कडेन सोलर टॅक्नॉलॉजी कशी इवॉल्व जाल्या, कशें आमकां मदत करूं शकता हेच्या बरोबर चड जाणून घेतलें. म्हाजी एकूच इच्छा आसा की लोकांनी एटलिस्ट अप्रोच करचें, जाणून घेवची ही स्कीम कितें आनी मोर इम्पॉर्टंटली ही सोलर टॅक्नॉलॉजी सोलर एनर्जी आमकां कशी मदत करूं शकता टू ब्रिंग डावन वन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अँड ऑब्वियसली टू मेक आर एफर्ट फॉर अ ग्रीन अँड अ वायबल एनवायरमेंट इन द स्टेट. देव बरें.